नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. स्मार्ट सिटीच्या कामां निमतान काकुलो मॉल ते टोंक पुला मेरेनचो रस्तो 14 मे ते 10 जून मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर आसतलो बंद. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान केली सुचोवणी जारी. सावरफोंड सांकवाळ मेगा प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या कामगारांक थळाव्यांनी धांवडायले. राना खात्याची परवानगी घेनासतना कापताले झाडां. म्हापशा कुचेलीच्या जरीची जाल्यार दुर्दशा. आशी कुशीक कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान जर प्रदूषित. संबंदीत खात्यान घालचे लक्ष थळाव्यांची मागणी. गोंय शालांत मंडळाच्या 10वीचो निकाल आयज सांजे 5:30 वरांचेर जातलो जाहीर. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले परिक्षेक. बेतोडा दुमेमळ जेडीचे काम चालू असताना पायपलायन फुटोवन हजारांनी लिटर उदक पेड्ड्यार. बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करून दिवची थळाव्यांची मागणी. कानोळे घरांत चोरी केल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबाविताक पश्चिम बंगालच्यान केली अटक. 300 ग्रॅमाचे 25 लाखांचे भांगर केले जप्त. आता खबरो विस्तारांत. स्मार्ट सिटीच्या कामां निमतान काकोलो मॉल ते टोंक हांगच्या गाणयारे उदक प्रक्रिया केंद्रा लागसार आशिल्ल्या पुला मेरेनचो रस्तो 14 मे ते 10 जून मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान हे विशीं सुचोवणी जारी केल्या. सध्या आमी पळयता पणजे स्मार्ट सिटीचें काम नेटान चालू आसा. 31 मे ही तांकां डेडलायन आसा म्हणून रात दीस तें काम चालू आसा, तेंचें काम चालू आसा. पूण काल एक नोटीस इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी यांच्यानी काढली, पब्लीक नोटीस काढली. ती म्हटल्यार आत्तां आमी उबे आसा काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हांगासर फूल जो रस्तो आहा तो त्यांनी कालच्यान म्हटल्यार 14 मे ते 10 जून पर्यंत बंद दवरलेलो आहा. कसल्याच प्रकारची वाहतूक हांगासून जावची ना. 4 व्हिलर 2 व्हिलर कसल्योच गाडयो येवं शकना, कारण सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसा. आनी सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसल्या कारणान हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचेर कसल्याच प्रकारची ट्राफीक करूंक येवचें ना. हांगासून तुमी पळयता आसतले जी ट्राफीक सद्या चालू आसा ते ट्राफीक कंजेशन जाता. आमी काकुलो मॉला कडेन आसा आनी ट्राफीक कंजेशन जाता. त्या खातीर जे लोक हांगासर कामाक येतात पणजेन किंवा रावतात त्यांनी दुसरो रस्तो धरचो, कारण हो जो रस्तो आसा काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हांगासरलो जो फूल स्ट्रेच जो आसा तो सिवेज पायपलायनीच्या कामा खातीर बंद केल्लो आसा. आमी सद्या आसा काकुलो मॉला कडेन. हो जो रोड आसा तो 14 मे म्हणजे कालच्यान 10 जून असो 20-25 दिसां खातीर हो रोड फूल बंद केल्लो आसा आनी त्यांनी सिवेज पायपलायनीचें काम हातीन घेतलेलें आसा. त्यांनी अशें सांगलां स्मार्ट इमेजीन स्मार्ट पणजेन की हेजें काम जें आसा तें दिल्ल्या टायमार आमी पुराय करतले. आनी जर लोकल जे आसा कोण जेंकां कितें क्वेरीज आसा किंवा जेंकां कितें प्रॉब्लेम आसा त्यांनी 2 नोडल ऑफिसरांचे नंबर दिल्लेले आसा ते हांव तुमकां सांगता. पयले नोडल ऑफिसर आसा ते मिस्टर मुकुंद मळीक, तेजो नंबर आसा 8806814440. आनी दुसरे नोडल ऑफिसर अशे आसा ते समीउद्दीन शेख, तेंचो नंबर आसा 8956225888. ह्या दोनूय ऑफिसरांचे नंबर त्यांनी दिल्लेले आसा. जर कोणाक क्वेरीज आसा, जर कोणाक डिटेल्स जाय, जर कोणाक काम केन्ना सोंपतलें ह्या बद्दल म्हायती जाणून घेवपाची आसा तर त्यांनी ह्या दोनूय नोडल ऑफिसरांक कॉन्टॅक्ट करचो. कारण काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल हो रस्तो 14 मे ते 10 जून पर्यंत सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिका खातीर बंद आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत. म्हापशा कुचेली वाठारांतल्या पारंपारीक जरीची सामकी दुर्दशा जाल्या. जरीच्या आशी कुशीक कोयर सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच कांय घरांतल्यान व्हांवपी गाणयारे उदक जरीन सोडिल्ल्यान पुराय जर प्रदूषित जाल्या. ह्या पारंपारीक जरीची दुरुस्ती करून ताचें सोबितीकरण करचें म्हूण थळाव्यांची मागणी. म्हापशेच्या कुचेली वाठारांतली ही पारंपारीक जर. कांय वर्सां फाटीं लोक ह्या झरीचेर गणपतीचें विसर्जन करताले. गरमीच्या दिसांनी जाल्यार ल्हान भुरगे न्हावपाक येताले, तशेंच कांय बायलो कपडे धुवपाक येताले. मात आतां ह्या झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या.
झरीच्या भोवतणी कोयराचे साम्राज्य. कांय लोकांनी जाल्यार घाणयारे उदक झरीन सोडिल्ल्यान झरीचे उदक प्रदूषित जाला. पारंपारीक झरीचे अस्तित्व राखून दवरपा खातीर संबंधित प्रशासन, थळाव नगरसेवक तशेंच आमदारान ह्या झरीची पळोवणी करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. ल्हानपणान बी हांव हांगासर येवन न्हातालो बी आमी आयज झरीचें कंडिशन कशें आहा ह्या कुचेलच्या? खूब वर्स्ट आहे. ओके, झरीचें खूब कंडिशन सारकें ना. सगळे लोकांच्या घरांतल्यान बी ड्रेनेज बी हांगा व्हांवन येता, कचरो बी येता. प्लस आमी फुडें आमचे थंय गणपती विसर्जन बी करता. सो तें न्हू आमकांच प्रदूशीत म्हणल्यार आमकांच न्हू बरें जायना त्या हेल्था खातीर. इवन हांगा खूब स्मेल पासून मारता. कोण येता जाल्यार हांगा चॅक करून पळोवपाचें स्मेल कसलें पडलां हांगासर तें. तरी हांगासर भुरगे न्हातात, मागीर तांकांच मागीर दुयेंस बी जाता, कितें कितें प्रॉब्लम येता तें कोण पळयना. हांव फकत इतकी रिक्वेस्ट करता न्हू की आतां जो कोण हांगासर आतां मेन आहा खबर कोण पळोवपी आहा पळय, तिणें मातशें एक लक्ष मारपाचें हांगासर. PWD नाल्यार कोण ते वॉटर कितें पळयतात पळय तेंच्यानी हांगा येवन चॅक करपाचें आनी पळोवपाचें कशें कितें कंडिशन आहा ती. पयलींच्या लोकांनी हें मेंटेन करून थेयलेलें, ओके, बट आतां कोण मेंटेन करून थेयनात. मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की येवन पळोवपाचें आनी मेंटेन करून दवरपाचें कितें आहा तें. पयलीं आमी जेन्ना ल्हानपणान न्हावताले तेन्ना इतके सुंदर उदीक आसलेले झरीचे आनी उदीक सारकें क्लीन येतालें. आतां मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार वयरसून न्हू जे व्हाळ आहा पळय थंय सगळो कचरो डंप जाता आनी तेजें उदीक न्हू सगळें घाण न्हू झरी कडेन येता, भितर येता हांगा तेजें उदीक मेन. आनी सगळो कचरो न्हू ह्या उदकान येवन शिरकावता आनी उदीक सगळें न्हू धोस जाता टोटली. आनी पयलीं उदीक पळयतना इतकें क्लीन दिसतालें उदीक की सारकें चकचकीत कशें सारकें. आनी आतां उदीक पळोवंक गेलें जाल्यार सगळें उदीक न्हू सगळें घाण जाल्लेलें आहा आनी सगळे प्लॅस्टिकाचे पोतयो आनी सगळे हे बीन सगळे लाकडां बिकडां सगळे व्हांवन येयल्लेले हांगा तशें आहा. आनी आतां जे आमचे लोकल लोक न्हावपाक येताले पळय ते लोकल लोक आतां तुका दिसचे ना. आतां जे आवटसायडर लोक आहा पळय ते चडान चड ते दिसतले. आनी झरीची आतां परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सारकी बुरशी जाल्लेली आहा आनी हेजेर लक्ष घालनात कोण म्हटल्यार. आमी आतां पयलीं हांगा गणपती बुडयताले, अजुनूय बुडयतात थंय ना न्हू. सो गणपती आमी 1 म्हयनोभर आमी श्रावण धरतात, तेज्या मागीर गणपती येता 5 दीस. आनी आमी गणपती जेन्ना बुडयपाक वयता पळय जेन्ना असल्या उदकान आमी गणपती बुडयतले. आमी जेन्ना श्री गणेशा कितेंय करता आसतना आमी श्री गणेशा पयलीं चालू करतना कितेंय श्री गणेशा म्हणटा. आमचो श्री गणेशाच सारको जायना म्हणून आमच्या म्हापशेची ही उदरगत जायना. आम्ही असं कुचेली झरीकडे आणि कुचेलीची झर ही फामाद अशी झर, ही पारंपरिक झर आता पळयत जाल्यार दूषित एका प्रदूषणात सध्या दिसण्या गेल्ली आसा. हांगासरली जी परिसर पळयत जाल्यार सगळीकडे गार्बेज तशेंच प्लास्टीक सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळीकडे दिसण्याक येता. उदकान सुद्धा गार्बेज सगळीकडे पसरलेली आसा. अथॉरिटीज जे आसात जे हांगासरले स्थानिक कावन्सिलर त्याच प्रमाणे म्हापशेचे म्युनिसिपालिटी आणि स्थानिक आमदाराकडे लोकांची मागणी आसा की बेगीतल्या बेगीत ह्या जाग्याचेर येवन पळोवणी करची आणि त्याच प्रमाणे ही जी नॅचरल पारंपारीक झर जी आसा ती टिकोवन दवरपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स तिहा सुटीकर. गोंय शालांत मंडळाचो 10वेचो निकाल आयज 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिल्या. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले. शालांत मंडळाच्या संकेतथळाचेर परीक्षेचो निकाल उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केलां. 12वीचे एग्जाम जाल्या उपरांत जी उत्सुकता आशिल्ली ती म्हटल्यार 10वेच्या भुरग्यांक. कारण म्हळ्यार त्यांचो जो रिजल्ट आसा तो केन्ना जातलो ही उत्सुकता 10वेच्या भुरग्यांक आशिल्ली. आनी तांचे खातीर आयज एक खुश खबरी आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डान अशें डिक्लेअर केला की 15 मे म्हणजे आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या वर्सा ज्या भुरग्यांनी 10वेची एग्जाम दिल्लेली त्यांचो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 19,557 भुरग्यांनी ह्या वर्सा 10वीची एग्जाम दिल्ली. आनी ही जी माहिती दिलेली आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयभरांतल्या 10वेच्या भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर तांच्यांनी आपलो जो रिजल्ट आसा तो चॅक करचो. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. बेतोड्या दुमेमळ हांगा GEDचें काम चालू आसतना पायपलायन फोडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून पेड्ड्यार जाता. एके वटेन ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी दुसरे कडेन अशी उदकाची नाशाडी जाल्ल्यान थळावे तिडकला. संबंदीत उदका विभागान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करून दिवची म्हूण थळाव्यांची मागणी.
जे जाग्यार जेडीची काम चलता आसतना जेन्ना हांगा एक फोन करून मारपा खातीर तो मानाय आपले ब्रेकर घेवन मारतालो, ती कोणाच्यान पायपलायन गेली, ते पायपलायनीक तो ब्रेकर लागलो आनी पायपलायन फुटलेली आसा. मोठ्या प्रमाणात हांगा उदक वेस्ट जाता, जवळ जवळ अर्दवर जावन गेले. हांगा उदक वेस्ट जाता आनी लोक हांगा वैद्यनगरान, दत्तगड, बाकी सारके गांवांत ह्या उदकाची इतले प्रॉब्लेम आसा आतां मे म्हयन्याक. ते लोक टँकरची वाट पळयता आनी अशे पद्दतीन जे नळाचें उदक जे सोडलेलें उदक जर अशें वेस्ट जावपाक लागले जाल्यार तेंचे कितें जावपाचें. आतां लोकांक दिसाक एकूच टँकर येता आनी तेवूय बीन बाबा सांबाळून उदक वापरता आनी अशे तरेन नळाची जेन्ना उदक येता आनी ते जर अशी पायपलायन फुटोवन जेडी वर काम करता आसतना ते पायपलायन फुटोवन उदक वेस्ट जावपाक लागले, ताका कितें म्हणपाचें. संबंदीत खात्यान हेचो विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन पायपलायन दुरुस्त करची आनी लोकांक हांगा उदकाची वेवस्थीत सोय करची. गोमंतक टीव्ही खातीर वैद्यनगरांतल्यान एकनाथ खेडेकर. सायपे कांदोळेच्या नान्सी डायस हांच्या घरांत चोरी केल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन याकूब मॉन्डल हाका धरलो. पश्चिम बंगालच्यान अटक करून ताका गोंयांत हाडलो. दुबाविता कडल्यान 300 ग्रामांचे वट्ट 25 लाखांचे भांगर जप्त केले. दुबावित आरोपी कांदोळेच्या नान्सी डायस हांच्या घरांत नोकराचें काम करतालो. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन ताणें 27 एप्रिलाक घरांतल्यो 4 भांगराच्यो बिस्किट्यो फारोवन पळ काडिल्लो. ह्या चोरये विशीं संबंदीत घरकान्नीन कळंगूट पुलिशेन कागाळ नोंद करून तिच्याच नोकरान चोरी केल्ल्याचो दुबाव उक्तायलो. ते प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचून दुबाविताक अटक केली. 27 अप्रैल को एक हमने कलंगूट पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमें कंप्लेंट मिली थी घर के अंदर चोरी, जिसके अंदर एक नैन्सी डियाज 62 इयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन who is a resident of कांदोलिन, she had lodged a complaint कि उनके घर से फ्लैट से अराउंड 4 गोल्ड प्लेट्स, 4 गोल्ड की प्लेट्स वर मिसिंग. तो जैसे ही as soon as that information was received in the police station, Kalangute police station, a case was registered under section 381 of Indian Penal Code और एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया under the leadership of SDPO कोटपुरी and led by PI Kalangute. ये टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि उनके घर में there was a servant who was working for last 7-8 years and we felt after interviewing that lady, the complainant, that there was a very high chance कि इनके ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर. इसके बाद जब टेक्निकल सर्वेलेंस और सीसीटीवी इसके माध्यम से हमने सर्च करने के बाद पता चला कि जो ये हमारा सस्पेक्ट है इनका लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रहा है. एंड टीम वाज सेंट लेड बाय PSI अक्षय पारसेकर. ये गए वेस्ट बंगाल के अंदर एंड दे वर एबल टू अरेस्ट द एक्यूज्ड. द एक्यूज्ड वाज he was identified as Yakub Mandal. He is a resident of West Bengal और वेस्ट बंगाल के अंदर एक दक्षिण दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विच इज अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर. इट इज वेरी नियर टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से हमने करीब 300 ग्राम गोल्ड इनके पास से रिकवर किया है, विच इज़ वर्थ अराउंड 21 lakhs. इसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं और इसके अंदर अभी थोड़ी रिकवरी होना बाकी है, बट वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिकवर द रेस्ट ऑफ द गोल्ड एज वेल. फोंड्या सहकारी पेट्रोल पंपा मुखार रस्त्याचें काम करतना उदकाची पायपलायन फुटोवन हजारांनी लिटर उदक इबाड जाला. सगळें उदक रस्त्यार व्हांविल्ल्यान वाहन चालकांक हाचो बरोच त्रास जाता. संबंदीत खात्यान बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आमी फोंडा हांगा सहकारी पेट्रोल पंपा कडेन आसा, जे जाग्यार हांगा रस्त्याचें काम करता आसतना पायपलायन फुटलेली आसा. आतां हाका कितलेशेच तास उलटोवन गेले पूण अजून पर्यंत तेजेर कांयच कोणी केली ना. सबंद रस्त्यार उदक, हे पायपलायनीची उदक सबंद रस्त्यार व्हांवता आनी ही पायपलायन बेतोडा मार्गाची वटेन गेल्ली आसा, बोरीची वटेन गेल्ली आसा. तेन्ना ही पायपलायन अजून पर्यंत तरी सारकी करूं ना. उदक व्हांवत आसा, रस्त्यार आसा, वाहन चालकांक त्रास जाता
आनी तो उदक तुंबल्या कारणान उदक सुकोवपा खातीर जे कोण वाहतालो यत्न करता तेंका अपघातूय जावपाची शक्यता आसा तेन्ना संबंदीत खात्यान जी पायपलायन फुटलेली आहा ती बेगोबेग सारकी करची आनी जे हजारो लिटर जे उदक वाया वयता ते बंद करचे अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. देवी लयराईच्या होमकुंडा संदर्भात सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी एका पोस्टा वेल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. ह्या पोस्टा वेल्यान म्हापशे दिवचल आनी हेर कडेन देवीच्या भक्तांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून रितसर कागाळी नोंदयल्यो. तशेंच त्या चेडवा काडून माफी मागपाची मागणी कांय कडेन लोकांनी केली. म्हणून आयज जे घडला जे चेडू गांवसोडचे जेणे एक पोस्ट घातला इंस्टाचेर की लयराई मातेचें होमखाण पेट्टा ते म्हणटा ते कितें पोल्युशन जाता. सगळ्यान पयलीं हांव त्या चेडवाक सांगूंक सोदता बाय तूं चड पयस रावना तूं तारी कडेन रावताय गांवसोड्या. सो तेज्या फाटल्यान तार रिवराक 2016 आमी जेन्ना गणपतीचें विसर्जन करपाक कंप्लेंट घालता मुन्सिपालिटीक तेन्ना तूं खंय न्हिदताय तुज्या घरा फाटल्यान मगो. सो त्या टायमार तूं भायर सरूंक जाय. हावजिंग तूं शिवोले वयताय तेन्ना तुका सगळें गार्बेज पडलेली आसता. जेन्ना तूं आतां खोल्ले शिमेरेची गार्बेज कोलवाळे तूं आम्यानी वयची गार्बेज ते तुका दिसना ते घाल पोस्ट. सो ह्या कामाक आमी लोक तुका जॉयन जावन तुका आनीक सपोर्ट करतात हे रॉंग. सो आतां सगळे जे भुरगे जमलेले आसा सगळे लोक भावीक हांगा जमलेले आसा हांकां PI येयल्लो आसा हांगासर आनी आश्वासन दिल्लें आसा की ती कोर्टाक घालून FIR करता. सो तेज्या बद्दल फुडली म्हायती आमचे एडवोकेट जे आहा पळय ते दितले. पूण तेज्या पयलीं हांव एक सांगपाक सोदता हे लोक म्हाका कळना तकलेन सुटल्यात सगळ्याच जाणांक तुमकां आमचेच देव दिसतात. आमच्या देव न्यू इयराक कितें पेटयतात तुमी बोमाडे तेन्ना फोग पेटयना तेन्ना पोल्युशन जायना. सो उलयतना सारकें चिंतून उलोवंक जाय. आयज जे लोक येयल्या आमकां लोकांक कायदो हातीन घेवपाचो ना. आमकां पुलिसांचेर विश्वास आसा म्हणून आमी हांगा येयल्या. आमकां घर खबर आसा एड्रेस खबर आसा सगळें खबर आसा पूण आमी थंय वचूंक ना लोक आमी कायद्याक येयल्या. सो आमी मागता कायदो हो सारको कायदो जावपाक जाय. अशें न्हय की बाबा कोर्टान येयले ते चेडू आनी परत ते गेले हजेरी दिली डेटी दिल्यो अशें जावपाची गरज ना की ते चेडवाक कितें तरी एक बाबा सजा जावपाक जाय जी प्रमोद सावंतान CMन हेच्या पयलीं सांगलें जेन्ना फादर बॉलमेकच्या टायमार जेन्ना आमी कंप्लेंट केली त्या टायमार. सो ते आयज रिपीट जाल्लें आसा. हितून फाल्यां हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जे धर्माचे आसा पळय ते चेडू हितून सेंटिमेंट हर्ट जातले झगड्यो जातल्यो. कित्याक ही आमची देवी बद्दलची भावना दुखल्या म्हणून तांकां विनंती करता की तांच्यांनी जो ठाव ठिकाणा काडचो खंय आसा कितें आसा सगळें ट्रेस करचें मोबायल कितें आसा ते आनी ताजे वयल्यान खंय आसा लक्ष दवरून रावचें आनी फाल्यां सकाळीं जायना फुडें तेंच्यांनी ताजेर इन्क्वायरीक ताका हाडून हांगा बसोवचें आनी इन्क्वायरी करून सोमतें अरेस्ट करचें ताका. कित्याक जे पुरावे आमी दिल्ले आसा जे तेजी मेसेजी पावल्ली आसा त्यो सारको पुरावो आसा की ताणें केला म्हणून. ह्याच्या पलीकडे जर म्हाका दिसता आनी कितें जाय तांकां जर कितें जाय ताका हांगा बसून तेंच्यांनी हाडून तेजेर इन्क्वायरी इन्वेस्टिगेशन करचें. पण पयल्यान ताका अरेस्ट करचें कित्याक ह्यो ज्यो गजाली घडटा त्यो सिरियल वायज घडटा. एक चलयेन किंवा चल्यान जर कोणी जर कितें डेरोगेटीव स्टेटमेंट जर देवा बद्दल कितें अपमानास्पद कितें घातलें जाल्यार तेजेर आनी कोणाचें कमेंट येता. जे सायकी मनीस आसता जेंकां हिंदूच्या अगेन्स्ट आसता ते आनी तेजेर कमेंट घालता तेज्या भावना सामकी भडकता. सो हे आडोवपाक आमी जी कंप्लेंट घातली आमच्या फायद्याक लागून जालो आमच्या देवीच्या जे मान हानी जाला किंवा आमच्या देवीची जी अपमान जाला ताका लागून फुडें सरल्या. आनी एके तरेन दुसरे तरेन आमी कितें करता की हें कार्य आनी ही जी जो इन्सल्टींग जे डेरोगेटीव स्टेटमेंट वाडूंक जायना किंवा हे जर आमी कंप्लेंट करिना जाल्यार खुबश्यो गजाली आनी वाडत रावता एका फुडें आनी भावना दुखत रावतल्यो. हेका खंय तरी तोडो काडपाक जाय आनी ह्यो अश्यो कंप्लेनी जावन आमी जे भावीक हांगा सगळे रावल्ले हांगासर येवन आमी आमचो सगळो सांजो टायम फॅमिली सगळें सोडून हांगा रावले. हांवूय तांचे बरोबर रावलो. हांव आदोगाद म्हजो एक फ्रेंड आसा सुधीर तोय आदोगाद आमी सगळे हांगा रावले कित्याक की आमकां देवीचे आमचे देवी बद्दलची भावना ही इम्पॉर्टंट आसा. आमी अख्खी रात न्हिदी सुद्दां हांगा रावपाक तयार आसा कित्याक आमी होमखाणांत वचूं जाल्यार थंयचे आमी सगळे हांव उबे आसा. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता आनी हांगाचे कार्यरत जे ऑफिसर आसा तांकांय विनंती करता की आमची सगळ्यांची भावना कन्सिडर करून याद दवरून ते चली जे अशें करता आयज आनीक 100 जाण करतले हेका आतां तोडगो काडचो म्हणजे चली एक शिक्षा तुमच्या ज्या रुपान तुमी जितली शिक्षा करूं शकता कायद्यानुसार कितले काडून बसोवन जावं हितून घालूं शकता भितून ते तुमी करा. हे तुमची विनंती करता अपेक्षा करता कायद्यानुसार जे 295A प्रमाणे जे सेक्शन लावन जो ऑफेन्स रजिस्टर केला त्याच्या प्रमाणे इन्क्वायरी जावची इन्व्हेस्टिगेशन जावचें बेगींतल्या बेगीन करचें आनी ताका अरेस्ट करची विनंती करता. म्हापशा मार्केटात नो पार्किंग झोन वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर येरादारी पुलीस आनी पालिकेन कारवाय केली. नो पार्किंग झोनांत पार्क केल्ल्यो गाडयो येरादारी पुलिशेन उखल्ल्यो. म्हापशा पालिकेच्या वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन म्हापशे मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष साईनाथ राऊत हांणी केलें.
पार्किंगचो इश्यू म्हणजे कशें आपली जर पळयलें स्टार्ट एंट्री जेन्ना पॉयंट करतात तेन्ना पार्किंग कशें जाता तें आमी पळयलें आसतलें. हांव एकदां रिक्वेस्ट करता मुद्दम हात जोडून म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें काय दिसता, कारण मार्केटांतले वेंडर जे आसा इवन मार्केटांतले शॉपकिपर जे आसा, कारण आमचेच आहा सगळे आमचे थोडे रिलेटिव्हूय आहा, मागीर आमचे वळखीचे सगळे मार्केटमॅन आसा, कारण ल्हानपणा पासून हांव मार्केटान गोळावलो मनीस, सो आमचेच सगळे वळखीचे आसा. आमी एकदां मुद्दम रिक्वेस्ट करता गाडयो पार्किंग ज्यो आसा त्यो भायर मातश्यो करच्यो, कारण आमी जेन्ना मार्केटान गाडयो व्हरतात त्या कारणान कितें जाता मार्केटान लोकांक चलपाक त्रास जाता. थोड्यां खातीर त्यो एक ग्रोसरीचें सामान आसूं न्ही, मागीर केणीचें आसूं न्ही, थोड्यांचें एक हायलायट जातालें की तांकां त्रास जातलो. त्या टायमार तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की भितून वचून येवपाक जी सोय आसा सामान घेवन ती करची. पण वेंडर्स किंवा शॉपकिपर्स जेन्ना गाडयो पार्किंग भितून करता पळय तेन्ना खूब त्रास जाता, कारण आमी आतां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले बाकीचे ड्रेन क्लिनींग हे त्या टायमार पयलो आसतलें की डिसिल्टिंग सुद्दां करता त्या जाग्यार सुद्दां गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. ह्या कारणान खूब अडखळ येता काम करपाकूय आनी मार्केट शॉपकिपर्साकूय किंवा दारान तेंच्या गाडयो लायता शिस्तीन न लायल्या कारणान एक शिस्तीन खंय तरी गाडयो लावच्यो भायर लायतना, त्या कारणान अडखळ कोणाक येवचें ना आनी लायनीन सिस्टमॅटीक गाडयो दिसतल्यो. त्या प्रमाणे आतां तुमी पळयलें आसतलें म्हापसा म्युनिसिपालिटी व्हेहिकल आनी ट्रॅफिक सेल हेंच्यांनी गाडयो काडपाचो काम चालू केल्लेलें आसा. हितून मेन म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक सामान्य मनीस एक जावन जर सांगलें जाल्यार हितून अडखळ येता तो सामान्य मनीस जो गाडी लायता पळय तेका अडखळ येता, कारण हांगासरली गाडी पुलीस स्टेशनार वच आपली चॅक कर आनी फायन भरून घेवन यो. म्हाका तरी दिसना एक मनीस म्हणून आमकां जेन्ना पुलीस धरता पळय आमकांय खंय तरी वायट दिसता की आमचे 200 रुपया वयता, पण त्या टायमार आतां हो मनीस जो आसा तेचें सामान हाडपाक वयता किंवा गाडी हाडटना आमी एकदां हांवें पळयलें अक्षरशः अशी पयल्ली आहा जाणटी आंटी जी आहा तिची गाडी खंय तरी पार्क केल्लेली आनी ती गाडी आपली हाडपाक चलत हांगासून म्हापशेंतल्यान बस स्टँडार जिका चलपाक सुद्दां त्रास जातालो म्हापशेंतल्यान पुलीस स्टेशनार गेल्लेली. पण अशें खंय तरी न जावचें, कारण मिस्टेक तिची आसली त्या खातीर तिका वयचें पडलें, हें खंय तरी न जावचें म्हणून एकदां हात जोडून हांव विनंती करता म्हापशेकाराक किंवा शॉपकिपर्सांक की गाडयो लायतना शिस्तीन लावया, जेणे करून आमकां चान्स मेळचो ना म्युनिसिपालिटीच्या व्हेहिकलाक किंवा ट्रॅफिक सेलाक हांगा येवन उखलपाक. म्हाका तरी खबर ना, कारण म्हाका इन्फॉर्म केल्लें डिसिल्टिंगे खातीर हांव डिसिल्टिंगेच्या हेच्या खातीर पावलो, पण आतां ते कशें येयले तें हांव तुमकां सांगूं शकना, पण आमच्या फुड्यान दिसलें आनी तुमी आमकां हांगा मेळ्ळे. आजोशी मंडूरच्या डोंगरे वाठारांतली उदकाची पायपलायन कळमेल्ल्यान थंयच्या लोकांक फाटले कांय दिसा सावन दूशीत उदक येताले. डोंगरेर रावपी लोकांक ह्या दूशीत उदकाचो बरोच त्रास जालो. कांय जाणांक उदकान किडे मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकी खात्याक कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आजोशी मंडूर पंचायतीचे बसकेन पायपलायन बेगोबेग बदलपाचो निर्णय घेतला. भौशीक बांदकाम खात्यान पोरण्यो पायपलायनी बदलपाचें काम सुरू केलां. आजोशी मुंडूरच्या डोंगरेर फाटल्या दिसांनी कांय घरांनी दूषित उदक येतालें. थळाव्या लोकांनी भलायकी खात्याक हाची कागाळ केल्या उपरांत भलायकी खात्यान येवन पळोवणी केल्ली. पळोवणे वेळार अशें दिसून आयलें की गटारांतल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून ह्या वाठारांतली उदकाची पोरणी पायपलायन कळमेली आनी ताका लागून लोकांक किडे आशिल्लें दूषित उदक येतालें. ह्या फाटभुंयेर आजोशी मुंडूर पंचायतीन बेगोबेग बसका घेवन पायपलायन बदलपाचो निर्णय घेतलो. भौशीक बांदकाम खात्यान सध्या पोरणी पायपलायन बदलून नवी पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ह्या वाठारांत घरांतले हयशिकावणें उदक खंय सोडप हो प्रस्न आसा, हाचेर उपाय करचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. पयलीं आमकां उदक बरें येतालें, सगळें आशिल्लें, पूण सडनली आमचे ड्रेनान उदक येतालें पळय न्हू, सडनली हें आशिल्लें, म्हणजे त्यो ड्रेन आशिल्ल्यो त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो, हे आमचे पायपलायन आशिल्ल्यो पळय न्ही त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. त्यो एक्चुली कितें आशिल्ल्यो त्यो पळोवन त्यो चेंज करपा जाय आशिल्ल्यो. त्यो चेंज करून जावन ते इफेक्ट तसो जालो. आनी तें उदक आतां फॉर एग्जाम्पल मेन लायन आसा पळय, ते मेन ते लायनीचें उदक मेन लायनीन वचूंक शकता आनी सगळ्यांक इफेक्ट जावंक शकता तेजो. म्हणून हें आतां पळय केलें न्हू, म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा पंचायतीन जावं आमच्या डॉक्टरांनी सुद्दां. कित्याक फाल्यां तेजो आनी इफेक्ट जावंक जायना लोकांचेर, आनी तेजो इफेक्ट जावना म्हणून तेंच्यांनी पयलींच तेजो एक हें करून सॉल्व केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी बरें काम करून तेंच्यांनी हांगा डोंगरेर बरें हें केलें. तेतून ड्रेनान उदक सोडपाचें ना, पूण अशें डोंगरेर अशी एक परिस्थिती आसा की तांकां अशें उदक खंय हें करपाक मेळना. म्हणजे घर सुद्दां ल्हान आसा तेंचें, की अशें हें आसा की तेंच्यांनी पयलीं आमकां हें दिवचें पडटलें बाबा कशें तरेन तें उदक सोडपाक जाय आनी कशें तरेन ड्रेन मारपाक जाय आनी कशें तरेन. हें आमकां पयलीं पासून कोणी दिल्लीच ना, घर बांदतानाय दिली ना. आनी ही घरां आमची पयलींची आज्यांची म्हणजे ऑलमोस्ट पोर्तुगेज टायमा वयली सुद्दां आसूं शकता घरां. तांकां ती खबरूच ना बाबा ती ड्रेन कशी मारपाची आनी उदक कशें सोडपाचें.
सो हिंगा या प्रोव्हिंसचे करा आणि ते आता तुम्ही ड्रेन मारा आणि आता ते उदक सोड म्हणून तशें जावचें ना पूण तुमी आमकां सोल्युशन दिवंक जाय कशे तरेन तें करपाचें. जोशी मंडूर पंचायतीचो हो जो एक डोंगरी धाकले बाट ह्या एरियान वॉटर कंटेमिनेशन इश्यू जालो आणि 5 मेक जेन्ना एका फॅमिलीक किडे सापडले आणि 2 जाणांनी तशेंच नजरेक हाडले. मागीर तांचे थंय तांणी फॉल्ट सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय एक कडेन अशी ड्रेन आनी पायपलायन अशी मिक्स जाता थंय थोडे कडेन तांणी ते पायपलायन रिप्लेस केली वा थंय कॉन्क्रीट घालून थोडे रिपेर केले. पूण प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हेल्थाचो तो पयलीं इग्नोर जाल्लो. सो मागीर ज्या फॅमिलीन रामकृष्ण कुट्टीकर फॅमिलीन ते आपल्या हेल्थाचो इश्यू जालो, आपल्या घरान किड्याचें उदक आयलें ती पिल्याक आनीक ताजेरूय चवकशी जावची म्हणून तांणी एप्लिकेशन केलें. ताज्या अनुशंगान मागीर रोखडेच हेल्थाचे मनीस हांगा PWDचे परत इन्स्पेक्शन जालें. मागीर MLA आयले. MLAनी बी पयलीं सरपंचान PWDन पयलीं काम केल्लें पूण हेल्थाचो एंगल मातसो पयलीं इग्नोर जाल्लो. तो मागीर हायलायट जातकूच हांगा बेगोबेग हालचाली जाल्या आनी 9 तारखेच्यान मातशें कामाक ह्या नेट आयलो. आनी ड्रेन्स आसात ही एरिया कंजेस्टेड आसा, खंयच्यानय खंय उदक बिदक व्हांवता आनी तातूंतल्यान एखादे किडे बिडे जावपाक शकता. अशें जाली परिस्थिती आनी मागीर परत 2-3 दीस अशें रिकरन्स आनी एकदां जालें आनी कोणें क्लेम केलें आनी पयलींची कोणाची सॅम्पल आशिल्ली. सो हें जेन्ना PWDन पयलें मागीर हेल्थ आयलें मागीर आमचे मंडूर आयले ताजे वयल्यान मातशी गंभीरताय ही वाडली आनी ताका लागून शॉर्ट टर्म आनी कायमस्वरूपी अशे 2 उपाय करपाचे म्हाका दिसता PWDन थारायलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.